ड्रग्साच्या प्रकरणात घुसपल्यात म्हूण आरोप आशिल्ल्या 5 पुलीस अधिकाऱ्यांक सरकारान कारणां दाखय नोटीशी काढल्यात। तातूंत 2 SP आनी 3 निरीक्षक आसात। ह्या अधिकाऱ्यांचेर कारवाय कित्याक करची न्ही हाची जाप दिवची अशें हे नोटीशेन म्हणला। आमदार मिकीच्या मुखेलपणा खालच्या सभागर समितीन दिल्ल्या चौकशी रिपोर्टांत कितलेशेच पुलीस अधिकारी ड्रग्साच्या धंद्यान घुसपल्यात म्हूण नांवां घेवन निरीक्षण केल्लें। निमणे सरकारान हे अहवालाक हात घाला। गोवा विकास पार्टीचो आमदार मिकी पाशेकोच्या मुखेलपणा खाला घडयल्ल्या विधानसभा समितीच्या अहवालाचेर सरकारान कारवाय चालू केल्या। कांय राजकीय फुडारी आनी पुलीस अधिकारी ड्रग्सांच्या चोरया वेव्हारांत घुसपल्यात असो अहवाल ह्या कमिटीन दिल्लो। जायत्या पुलीस अधिकाऱ्यांनी ड्रग्साचो धंदो करपी लोकांक फोन केल्ले नाजाल्यार ह्या लोकांनी पुलीस अधिकाऱ्यांक फोन केल्ले अशें ह्या अहवालान म्हळां। ह्या अहवालान जांची नांवां आसात तातूंतल्या 5 अधिकाऱ्यांक नोटीसो काडल्यात। तातूंत 2 SP आनी 3 पुलीस निरीक्षक आसात। ड्रग्साचो धंदो करपी लोकांक फोन कित्याक केल्ले ताची म्हायती दिवपाक सांगल्या। ह्या 5 अधिकाऱ्यांचेर कारवाय जाव येता। पुलिसां उपरांत राजकीय फुडाऱ्यांचेरूय कारवाय जाव येता। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। हवामान बदल आनी पिकावळीक रोग लागिल्ल्यान सांखळे भोंवतणच्या कुडण्या, आमोण्या, सुर्ला आनी पाळये वाठारांतले शेतपीक पिड्ड्यार जाला। सरकारान शेतकारांकूय पॅकेज दिवची म्हूण शेतकार मुख्यमंत्र्याकडेन मागतात। त्या वाठारांत मायनिंग चलताले तेन्ना मायनिंगाक लागून कितल्याशाच शेतकारांक लुकसाण जाला। तांकांय सरकारान आदार दिवचो म्हूण शेतकार मागतात। आमकां ज्या प्रमाणे ट्रक ओनरांक पॅकेज दिली, वेगवेगळ्या बारवाल्यांक पॅकेज दिली, अनएम्प्लॉयड कामगारांक खंय तरी भत्तो दिलो, तसोच एग्रीकल्चर सेक्टरान सुद्दां डेव्हलपमेंट करतलो अशातलें आश्वासन दिवन की आमकां ह्या प्रमाणे आश्वासन मेळ्ळें आसा। ही शेती जर कितें ती नुकसान जाली, आतां बारीक पयलें की फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं क्लायमेटीक चेंजीस जाले आनी कुडण्या सारक्या गांवांत आमची शेती पूर्णपणे गेली। जो एक रोग गेलो, चर्मो म्हणून रोग गेलो, त्या चर्म्याच्या हेतून सगळी शेती आमची बरबाद जाली। जे शेतकरी आमचे काबाड कश्ट केले तेंच्यांनी आनी तांकां शेती खातीर कांयच तांकां ना, उत्पन्न मेळना। खंय तरी बाबा जशी मायनिंग जी पॅकेज दिल्या त्याच प्रमाणे आमकां हितून एक शेतकऱ्यांक दिलासो दिवचो अशें आमकां एक सरकारा कडेन विनंती आसा। आमच्या पाळयेंत जर अशे खुबशे शेतकरी भाव आहा ते मायनिंग लिंक ना, ते शेती करून जगताले, तांकां बी कितें मेळचें अशी आमची सामकी हें आसा। सुद्दां जवळ जवळ म्हाका 60% शेती आमी जी आहा पळय ती सद्या हेजेर आमी घेतल्या सद्या म्हणजे करपाक। तेन्ना पळोवपाक वचत जाल्यार की उरलेली 40% शेती जी आहा पळय ती तांकां उदक पावना। उदक पावना कारणान म्हणजे मायनिंग डीप गेल्या कारणान तो उदकाचो सोर्स तो पयलींचो झरे आसले शेताच्या झाडांक ते उदक सद्या आतां कमी एकदम जाल्या कारणान ते उदक मेळना। 14 ते 20 एप्रिल मजगती फायर सेफ्टी सप्तक मनयतले। गोयचे फायर ब्रिगेडीन पुराय गोंयभर मोठ्या प्रमाणात कार्यावळी दवरल्यात। 70 पंचायतींनी उजो आनी अरिश्टांचेर लोकां खातीर जागृती अभियान, उजो पालोवपी यंत्रणांचे वापराविशीं म्हायती, प्रात्यक्षिकां ते शिवाय 7 ते 14 वर्साच्या भुरग्यां खातीर पोस्टर सर्त दवरल्या। सांतिनेज खासा कार्यावळ जातली, थंय राज्यपाल आसतले। We will be having street plays in the 70 village panchayat across the state of Goa as a part of community education campaign. The street plays will depict various facets of fire safety awareness for the public. A total of 914 students all across the state of Goa participated in the poster competition. As a concluding function, we will be having the 3rd All Goa Quiz Contest. It is observed all over the country as National Fire Service Day on 14th April every year to pay homage to martyrs, firemen who laid down their lives in the line of duty to save others. The Government of India has given a theme for this year. The fire prevention is the best insurance. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।